नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। टँकरवाल्यांक ना धरबान गोंयभरच्या वॉटर टँकराचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट करतलो सेफ्टी ऑडिट। उदका पुरवणे उपरांत लोकांकडच्यान सय घेवपाची सिस्टम। प्रुडंटाच्या ऑपा वॉटर टँकर एक्सपोजेचो इम्पॅक्ट। कळसा बंडोरा प्रकल्पाक केंद्राची परवानगी ना, प्रोजेक्ट जाला म्हणटा ती फूट। म्हादय बचाव अभियानान कर्नाटकाक सुप्रीम कोर्टात केले एक्सपोज। कोर्टान मागले केंद्र कर्नाटकाकडच्यानय एफिडेविट। एक्टिविस्टांचो काँग्रेसीक तेको। रायबंदरा पर्रीकारान कांयच कामां केली ना। लायट उदकाच्यो कटकटी, गिरीशाचो रायबंदरा प्रचार। पर्रीकार खंय सगळ्यांत भ्रष्ट मुख्यमंत्री। आयरिशाक जितो मारता म्हूण दिल्ले धमकेचे केशींत विश्वजितान हायकोर्टाक भरलो 1.5 लाख लिगल एड फंड। चार्जशीट रद्द, केस बंद। 10 वर्सां उपरांत आयरिश म्हणटा हरकत ना। मुरगांवचो आमदार मिलिंदाची वास्को सावन बोरये शिरोडा चलत साईबाबाच्या दर्शनाक वचपाची आंगवण। मिलिंदाची कार्यकर्त्यांक घेवन फातोडेर सावन बोरये मेरेन 7 वरांची वारी। आनी भारतांत फुटसालाक येतले बरे दीस। AFC आनी AIFF मेळून तयार करता फुटसाल डेव्हलपमेंटाचो आराखडो। गोंयभरच्या वॉटर टँकराचे आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सेफ्टी ऑडिट करतलो। ते पिवपाच्या उदकाक सेफ आसात काय ना आनी ट्रिपी कोंत्रादा प्रमाण लोकां मेरेन पावतात काय ना ताची खातरजमा जातली। एखाद्या सुवातेर उदका पुरवण केली काय टँकरवाल्यान थंयच्या लोकांची सय घेवपाची आसता आनी डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट दिवपाचो आसता। मात टँकरवाल्यांक धरबान ना म्हूण प्रुडंटान ऑपाची टँकर वॉटर सप्लाय एक्सपोजे केल्लो। एक्सपोजेचो इम्पॅक्ट। या टँकरवाल्याचे कर्म प्रुडंटान एक्सपोज केले उपरांत विधानसभेत इश्यू आयलो। PWD मंत्र्यान चौकशी ऑर्डर केली। 3 दिसांत रिपोर्ट आयलो आनी प्रुडंटाचो एक्सपोजे तंतोतंत खरो म्हूण शिक्को बसलो। लोकांच्या नांवान उदकाच्यो ट्रिपी व्हरून उदक गटारांनी आनी रस्त्यार सोडपाची व्यवस्था प्रुडंटान एक्सपोज केली। आता PWD मंत्र्यान गोंयभर एकंदर टँकर वेवस्थेकूच शिस्त लावपाची कॅम्पेन सुरू केल्या। टँकराचे आता सेफ्टी ऑडिट जातले। काही गोष्टी अश्यो म्हज्या कानार आयल्या की टँकर सारके नासता, कळमिल्ल्या टँकराचें उदक हाडटा आनी त्या खातीर हांवें डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाक रिक्वेस्ट केला की संबंद हेंचे ऑडिट कर। PWD टँकर ऑल वॉटर सप्लाय टँकर ऑल ओवर गोवा वीच आर इन प्रायवेट एवरीवेअर आनी जे खरेंच अशें जर आसा कळमिल्ले टँकर बी जाल्यार तेचेर एक्शन घेतलें। टाइम फ्रेम ताका 1 म्हयन्याची टायम फ्रेम दिल्या। रजिस्टर आसतना ते वॉटर टँकर हय वॉटर टँकर म्हणून आसता, उदकाचो आसता। मागीर पोर्टेबल वॉटर फॉर ड्रिंकींग म्हणून तांकां नॉर्म्स आसता, त्या प्रमाणे तो टँकर आसा की ना हें सगळें चॅक करपाक लायला। खरें म्हळ्यार टँकरवाले उदक गांवांनी वा कॉलनींनी सारकें पायता काय ना ताची खात्री करपाची व्यवस्था आसा, पूण ती लायल्या सद्याक खुटयाळ्याक। ताका टँकरवाले तितलीच PWD जबाबदार। लोकांक उदका पुरवण केली की टँकरवाल्यान गांवच्या लोकांकडच्यान उदक पावले म्हूण सय घेवन रिपोर्ट करपाची आसता। अश्यो कंप्लेनी म्हाका येत आशिल्ल्यो, पूण आमचे कडेन आमी लॉग बूक मेंटेन करता आनी हे लॉग बूक घेवन टँकरवालो जेन्ना उदक घालता गांवांत तेन्ना गांवच्या लोकांच्यो सायनी घेता, डेट बरयता, टायम बरयता आनी ते आमचे सुपरवायझरी जो स्टाफ आसता तो चेक करता आनी ताजे वयर JE आसता। AE पर्यंत ह्यो गोश्टी पावना। पयलीं म्हणजे उदक हे प्रत्येक जिवनाक मनशाक जाय हें त्या टँकरवाल्याक कळपाक जाय आनी लोकांक कळपाक जाय जे वापरता ते। टँकरवाल्याक कित्याक कळपाक जाय की हे जे उदक आपूण सप्लाय करता ताजेर कितलेशेच लोक जगता हें ताका कळपाक जाय। त्या खातीर ताणें प्रामाणीकपणान तो धंदो करपाक जाय।
असे काही टँकरवाले आमकां मेळटा. आय कॅन अंडरस्टँड एक ट्रीप तुमी ह्या गांवांत घालपाची दुसऱ्या गांवांत घालता दॅट आय कॅन. पूण तीच ट्रीप आमी फिल्टर केल्लें उदक तर व्हरून कन्स्ट्रक्शनाक घालता किंवा आनी जाता ताचेर एक्शनूय घेवपाकूच जाय. आनी आमी स्ट्रिक्टली हें काम चालू केल्लें आसा. फुडल्या काही दिसांत तुमकां ह्यो गोश्टी कळपाक लागतल्यो. 24 वरां उदका पुरवणेचे टार्गेट घेवन PWD कामाक लागल्या. जमले ना जाल्यार 12 वरां तरी दितलेच. लोकांक टाकयो वाटपाक खंय सुरू केल्यात. आमचो प्रश्नूच हो टँकराचो आमी बंद करपाचे आसा. आमकां 24/7 जरी जालें ना जाल्यार आमचे 12/7 100% जातले. 12 तास आमी उदक दिलें आनी 12 तास उदक जर गांवांत पावत जाल्यार हो प्रश्नूच येवचो ना. आनी तो आमचो अंदूच्यान आमी जें काम चालू केलां तें सादारण 2019 पर्यंत फलदायी जातलें अशें दिसता म्हाका. ते टाकी वाटून आसतले म्हणजे टाकी दिली की स्टोरेजाचेर स्टोरेज टाकी आसा ज्या कडेन उदका फॉर एग्जाम्पल सावयवेरें वळवय केरी ह्या भागांत अजून पायपलायनीचें उदक वचना. थंय जेन्ना पायपलायनीचें उदक दिवन आमी लोकां पर्यंत उदक पावयता तेन्ना हे टँकर थंय वचपाचें बंद जातलें आपोवप. प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत PWDची कागदावेली एक व्यवस्था एक्सपोज जाली. बरोबर सुपरवायझरी स्टाफूय एक्सपोज. नवे व्यवस्थेक नवे बोथे पडना तो मेरेन एक्सपोजेचें सार्थक म्हणपाचें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. कळसा बंडुरा प्रकल्पाचें काम कर्नाटकान केंद्राची परवानगी नासतना सुरू केलां. ही गजाल म्हादय बचाव अभियानान सुप्रीम कोर्टांत एक्सपोज केल्या. कळसा बंडुरा प्रकल्पाचें काम जवळ जवळ पुराय जायत आयलां म्हूण कर्नाटकान कोर्टाक सांगिल्लें. मात काम जाल्लें ना आनी तें नेटान चलना म्हूण अभियानान कोर्टाक क्लियर केलें. कर्नाटकान असो अर्ज केला आनी केंद्रान तांकां परवानगी दिल्या जाल्यार दोगांनीय ती कोर्टाक एफिडेविटाचेर दाखोवची म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगलां. म्हादई बचाव अभियान सुप्रीम कोर्टात कळसा बंडुरा प्रकल्पाचेर ही वेगळी केस चलयता. म्हादई ट्रिब्युनलांत गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राची केस चलता ती वेगळी. 100 कोटीवेल्या प्रकल्पाक केंद्र सरकाराच्या रान आनी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी लागता. मात कर्नाटकाचो तसो कसलोच अर्ज केंद्रा मुखार नाशिल्ल्यान कर्नाटक एक्सपोज जाला. रिसेंटली तर तांणी उत्तर अशें दिलें की वी हॅव ऑलरेडी कंप्लिटेड द वर्क, ऑलमोस्ट कंप्लिटेड द वर्क. पूण 2 ऑगस्टाचो फोटोग्राफ तांकां धाडून दितकच 3 ऑगस्टाक तांकां कळ्ळें की तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावना. कित्याक तांचें काम वॉर फुटिंगाचेर चालू आसा. परत कर्नाटकान सांगिल्लें की आमचो प्रोजेक्ट आसा तो 100 कोटी परस कमी आमकां क्लियरन्स नाका. सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलें की तांचो प्रोजेक्ट आसा तो 330 कोटीचो आनी म्हणून तांकां परमिशनाची गरज आसा. तांचे एडवोकेटान फली नरिमनान सांगलें की वी हॅव ऑलरेडी अप्लायड फॉर द परमिशन इन 2002. पूण तेंय तांचे नजरेक हाडून दिलें की 2006 तांचें एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्लें. आनी ताच्या नंतर राज्याचें पत्र आसा हो मिनिस्टराचें, एनवायरन मिनिस्ट्रीचो की तांकां परमिशन दिवना. CEC कडेन वतकच सेंट्रल एम्पावर कमिटी कडेन वतकच तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स वॉज रिजेक्टेड बाय MOEF इन 2009. हेंय क्लियर आसा. कळसा बंडुरा प्रोजेक्टाक एनवायरमेंटल क्लियरन्स ना म्हणून तें बंद करचें अशेंय त्या रिपोर्टान म्हणिल्लें आसा. आतां 3 तारखेक ऑगस्टाच्या सांगलां टू हॅव द क्लॅरिटी कर्नाटकान टू फायल an affidavit of the responsible officer stating whether the application has been made by the state government for forest and environmental clearance. If so, to whom? And give the status of the application. त्याच प्रमाण ह्या ऑर्डरीन हेंय सांगलां टू डायरेक्ट युनियन ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इफ देर इज एनी एप्लिकेशन पेंडींग. सो आमी मागुया की आमकां बरो रिजल्ट 17 तारखेक मेळटलो आनी ह्यो सगळ्यो एफिडेविटी जश्यो आसा तश्यो कोर्टा कडेन पावतल्यो.
कर्नाटक आणि केंद्र सरकारानूय असलो कर्नाटकाचो अर्ज आसत वा प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या आसत जाल्यार ती एफिडेविटाचेर सुप्रीम कोर्टात दाखोवची पडटली. केस 17 ऑगस्टाक कोर्टा मुखार येतली. तो मेरेन कोर्टान अभियानाच्या ह्या मुद्द्याचेर दोगांय कडच्यान जाप मागल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठे. रायबंदराचे एक्टिविस्ट काँग्रेसी फाटल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान रायबंदरा कांयच कामां केल्ली ना. रायबंदरा लोकांक लायट उदकाच्यो कटकटी हिंदूक मसुंडी सारकी ना. आपल्या प्रचाराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा म्हूण काँग्रेसीचो उमेदवार गिरीश चोडणकार मिडिया कडेन उलयलो. एक्टिविस्ट आयरिश गिरीश आनी रॉयाक तेंको डिक्लेअर करपाक काँग्रेस हावजांत मिडिया मुखार पावलो. आमी एक धाकलीशी एरिया सोडली जाल्यार सगळी रायबंदरची एरिया आमी कंप्लीट केली. आनी एरियेन भोंवता आसतना अशें दिसलें की लोक आपुलकेन आपयताले आनीक बरे तरेन वेलकम करताले. आनीक लोकां भितर प्रचंड नाराजी दिसली. पयली नाराजी दिसली की तांकां आमदार इनएक्सेसिबल, आमदाराक मेळपाक त्रास ना. कारण थंय आमदाराचें ना ऑफिस ना आमदार, तांकां परत परत पणजी येवन पासय मारपा पडटाले. हो बेजिकली तांचो खूब व्हडलो इशू आशिल्लो. दुसरो इशू म्हणजे ते म्हणटा आमी स्मार्ट सिटीक रावता आनी ह्या स्मार्ट सिटीक आमकां सकाळचें 1 वर फक्त उदक मेळटा आनी तें उदक खूब फावटी खदळिल्लें आसता. आनी लायट तर इतली रेटीक सारकी म्हणजे रेगुलर सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ले कारणान थंय खुबशे इशू जातात. थर्ड तांचो इशू आशिल्लो हेल्थ सेंटराचो. थंय हेल्थ सेंटर आशिल्लें थंय कांयच फेसिलिटी ना आनी तांकां एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार डायरेक्ट जीएमसी जे स्मशान भुमी हिंदू खातीर थंय ना आनी जंय आसा थंय ते परत चेंज करीत आसतात आनी जंय कोणाक ते त्या जमनीक इंट्रस्ट आसता त्या जमनीची इंट्रस्टा खातीर हिंदूची स्मशान भुमी आसा ती परत थंय चेंज जायत आसता. प्रचंड बेरोजगारी. प्रत्येक घरान आवय आसा दुख्खान सांगताली की आमकां अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस केल्लो. पर्रीकार वा आतां मेरेनचो खंय गोंयचो सगळ्यांत भ्रष्ट मुख्यमंत्री. हम ये इलेक्शन को दोनों जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं पणजी में गिरीश चोडणकर और वालपोई में रॉय नायक, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि गोवा के लोग मनोहर पर्रिकर को और विश्वजीत राणे पर बहुत गुस्से हैं, इसलिए कि वो लोगों का मैंडेट अपसेट करके इसके मैंडेट अगेंस्ट जाके अपना खुद के बेनिफिट के लिए ये इलेक्शन नेसेसिटेट किया है. I can very confidently say that I have interacted with every chief minister from Mr. Bandodkar till Mr. Parrikar. But I can confidently say and without any bias that Manohar Parrikar is the most corrupt chief minister that Goa has ever seen. This time the only alternative for the people of Panjim and the people of Valpoi is electing Girish Chodankar here and Roy Naik in Valpoi. होय आणि चॉईस ना. होय आता कोण आसा दोनूच कॅन्डिडेट आसा. विश्वजिताक बूथ शिकयतलो जाल्यार तो तुका नाका सुद्दां जाल्यार तुवें तेकाच मारचो पडलेलो. आनी कितें कॉमन सेन्स. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार. एक ब्रेक.